Top 10 headlines are brought to you by कायम चूरन आपकी खुशियों का साथी। सनबनाक आयिल्लो दिल्लीचो 26 वर्सां पिरायेचो तरणाटो गोंयांत सोंपलो। शेनवारा गेल्लो सनबनाक उपचार घेतना म्हापसाक खासगी हॉस्पिटलांत सोंपलो। बॉडी धाडला पोस्ट मॉर्टमाक। दोन एक्सिडेंटांनी दोग जाण सोंपले। म्हापशा कुचेले आयतारा फातोडेर जाल्ल्या एक्सिडंटात शिवोलेचो एरन फर्नांडीस सोंपलो। आक्षे जाल्ल्या एक्सिडंटात एकल्याक मरण। फटीचो IAS अधिकारी जावन कळंगूटचे थळावे व्यावसायिकांक धमकावपी एकट्याक अटक। धरला तो छत्तीसगडचो 31 वर्सां पिरायेचो मनोज कुमार। मडगांवां म्युनिसिपालिटी मार्केटांतली शॉपां राती चोरांनी लुटली। शॉपांच्यो दोरयो तोडून कॅश फारायली। CCTVचेर दोग कॅप्चर। पालिकेन सेक्युरिटी वाडोवचे शॉप ओनरांची मागणी। पारोड्या WRD कनालाक क्रॅक गेल्ल्यान उदक शिरले शेतान। 18 ते 20 वर्सां जाली मात मेंटेनन्स ना। बेगोबेग कनाल सारको करचो थळाव्यांची मागणी। केरी आमरखणी वेल्या साकवाचें काम पुराय। उक्तावणाक तयार। देमायज पडिल्ल्या पावसात साकव गेल्लो व्हांवोन फोंड्या वतलो जाल्यार मारचो पडटलो 8 किलोमीटर भोंवडो। पेडण्या तामोशा सर्व्हिस रोड जावंक नाशिल्ल्यान लोक बेजार। 2 वर्सां सावन कंपनी दिता फटीची आश्वासनां। बेगोबेग सर्व्हिस रोड पुराय करचो म्हूण थळाव्यांची मागणी। बँकॉकच्यान आयिल्लें विमान दक्षिण कोरियांतल्या मुआन एअरपोर्टाचेर क्रश। 179 गेले। दोग जाणां केले साल्वार। लँडिंग करतना विमान क्रॅश। UPच्या मुख्यमंत्र्याच्या शासकीय बंगल्याखाला आसा शिवलिंग। अखिलेश यादवाचो दावो उत्खनन करून पळोवचे म्हूण अखिलेश यादवाची मागणी। उत्तर भारतात मोठ्या प्रमाणात बर्फ पडपाची शक्यताय। हवामान खात्याची शिटकावणी। मनालीतले रस्ते बर्फापोना। येरादारीचेर परिणाम। ट्रक रस्त्यावेल्यान स्कीट एकलो बऱ्यान साल्वार।